2-4 विषय आसले आनी म्हटल्यार तो परत तेच्या विशयाचेर मेनली जो आमचो बॅच पळय काडलो आनी आमी तेजेर तरी टॅक्सी जी चलयतलो ती प्रॉपर मेनली गोवा मायल्स हें जें चल्लां तितून 80% बॅच नासलेले आसा तेजेर सक्त कारवाई जावची हें आमी मागता. दुसरो पॉयंट एक आसलो टॅक्साचेर टॅक्स हें कितें तरी कॅबिनेट सगळें ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी तो फुडलो वीक म्हटल्यार तो हेजेर टॅक्साचेर जो फायन येता तो वे ऑफ जातलो पेनल्टी ती जातली ती आमच्या रवीन सगळें सविस्तर तुमकां सांगतले. सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार जायते मिनिस्टरान जायते MLAंक मेळ्ळे आमी मायकला फाटल्यान जाल्यार ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जो हो आमचो माविन गोदिनो हो आमी पयलीं म्हणटाले हो आमकां मनीस आमचेकडेन बरो उलयतालो हें करतालो अपॉयंटमेंट मेळनासलें कितें एक भ्रम आसलो पूण आयज तेजे कडेन उलयल्या नंतर आमकां एक खोशेचो किरण कहो दिसलो कित्याक तरी सुदिनाशिना आमी जायते उलयतालो बोल बच्चन करतालो लास्टाक अफेरीक कांय ना पूण हेणीन फर्स्ट टायम आमकां इतलो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा टॅक्सीवाल्यांक म्हणजे तेणी सांगलां एज अ ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आपूण ज्या आपणाच्यान कितें जाता न्हू तितलें करतलो आनी दुसरी आमी तेंचे कडेन एक आनी हें केलां खंयचेय एग्रिगेटर कितें आसूं रेट ही युनिफॉर्म आनी लोकलांक हें आमचें जें कितें बिजनस आसा तें लोकल मेळोंक जाय तेणी सांगलां आपणीन जाता तितलो प्रयत्न करता आनी आपणीन तें गोंयकाराच्या फाटल्यान कितें आहा तें गोंयकारां युनिफॉर्मिटी मास्ट कॉमिटी म्हणल्यार रेट इन इक्वल सगळे कोणी एज पर द गव्हर्नमेंट गॅझेट रेट बाय द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. आता रेट कशी कितली आसा उदाहरणार्थ जर एक एअरपोर्टाची घेतली लागून आयज सगळें हें जाल्लें एअरपोर्टार जें आहा कमर्शियल गॅझेट धाकटे जाल्यार ते आयज 40 रुपयांक थंय येता म्हणटकूच ही वयर सकयल जाता आनी हितून कितें जाता जे गोवा मायल्साची हेजेर मारल्या उपरांत तेका 850 येता आनी आमचे 1300 रुपया तितून कस्टमर आहा तो कितें म्हणटा तुमची इतली कित्याक तुमी आमकां लुटता येयल्ले दिसा टॅक्सीवाल्याचें नांव पिड्ड्यार जाता म्हणून तर आमी तो प्रश्न मांडलेलो युनिफॉर्मिटी रेट आहा पळय ती किलोमिटर डिस्टन्साच्या प्रमाणे आसतली वो तू एकूच रेट किलोमिटराचेर पॉयंट टू पॉयंट that rates are displayed in airport also. So tourism department आणि समज तो एक्स्ट्रा चार्ज कोणी करता जाल्यार तेजेर कितें एक्शन कारवाई करची तेजेर परमीट कॅन्सल करता म्हणून आमी ते पयलींच ऑलरेडी ते सगळें आहा तें नव्यान अशें सांगपाची म्हणून गरज ना तें गाडी चलयतल्याकूय खबर आहा आनी चोरयां करतल्याकूय खबर आहा आनी तेजेर तर हें जायना तेजेर आमी थोकली हें घेता स्टेप घेतले ओव्हरचार्ज करता तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन करपाचें. सो आयज डिसिजन जाला ते फायनल डिसिजन हो आनीक मिटींग आसता ना तेणी आतां तेजेर वे ऑफ करतलो तो तेजेर विचार करतलो डिस्कशन करतलो RTOचे मनीस आसले तेजेर ते डिस्कशन जावन फुडली एक मिटींग मागयता कन्फर्म सांगले आपूण युनिफॉर्म करतलो. गोवा मायल्स आणि तुमचे रेट डिफर आसतले की तेंचेय सेम आसतले एकूच ती गोवा मायल्स आसूं नाल्यार दिल्ली मायल्स आसूं कितें आसूं ती एक सेम आसतली whatever given by the transport department notified gazette rate. ओके बरें दुसरं तुम्ही ते टॅक्सीचे अशें सांग पळोवया तुमी आतां हांव नॉर्थ गोवा ट्युरिस्ट एसोसिएशनचो वायस प्रेसिडेंट रवींद्र वेंगुर्लेकर. आयज आमची मिटींग आसली ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसले आनी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी डेप्युटी डायरेक्टर आनी एसिस्टंट डायरेक्टर हे आसले आनी आमचें डिस्कशन जालें एक 4-5 पॉयंटांचेर. तेतूर आमी मिनिस्टराक एक्सप्लेन केलें की आयज हे कोरोना व्हायरसाक लागून आमचो धंदो बसलेलो आहा आमकां बिजनस ना आनी हेचे फुडें फकत डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट येवपाचे आहा आनी युरोपियन ट्युरिस्ट तर येवपाचे ना हें आतांच कळलें आहा तेंचें बंद जालें आहा पूण डॉमेस्टीक ट्युरिस्ट पळय येतले पळय आपल्यो ओन गाडयो घेवन येतात आनी आमकां तेंचो फायदो कांय ना आमकां बिजनस ना तेका लागून हे परिस्थितीन आमी आमचे जे कितें मागणी आहा ग्रिव्हन्सी आहा त्यो मिनिस्टरा कडेन मागलेल्यो. तितून एक दुसरो मुद्दो म्हणजे आमचो रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स. आतां 6 म्हयने जाले आमची फायल मूव जाता आमी रोड टॅक्स एग्जाम्शन मागलेलें पण अजून जावंक ना तें आतां आमी मिनिस्टरा कडेन एक्सप्लेन केलां की हो रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स आहा पळय हें
आमकां टॅक्स मार्च एप्रील मे भरचो पडटा आनी मार्चान लॉकडावन जालें आनी आमकां टॅक्स भरपाक मेळोंक ना कित्याक सगळें बंद आसलें आतां टॅक्स भरूंक ना आमी म्हणटनी हो आमचो गुन्यांव वा आमचो गुन्यांव न्हू कित्याक 3 म्हयने आमकां टॅक्स भरपाक मेळोंक ना आनी आतां ते आमकां तेचेर पेनल्टी मारता हो आतां कोणाचो गुन्यांव हो सरकारानूय करपाक जाय तेका लागून आमी सरकाराक सांगता की बाबा तुमी आमकां पेनल्टी मारना आमी टॅक्स भरता न्हू पूण पेनल्टी मारची न्हू हें आमी सरकाराक सांगलेलें आहा आनी हे सरकाराचें तेतून हें आहा गुन्यांव आहा ना पूण तुमी वेव ऑफ करून मागोंक ना वे ऑफ करून मागला आमी एग्जाम्शन मारला पूण सरकार म्हणटा कितें आमचे कडेन पयशे ना हे ना ते आतां स्टडी करता ट्राय करता पण म्हटलं तेतून करून आमी जालां कितें जाय आमचो जाल्यार पेनल्टी भरपा पेनल्टी नासतना टॅक्स भरपा रेडी आहा तुमी भरपाक रेडी आहा म्हणजे कितें भरचोच पडटा न्ही ट्रॅफिक पुलीस गोंयचे अशे हॅरेसमेंट करता की ड्रायव्हरांक सामके सतयता हे पेपर दाखय ते पेपर दाखय एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स अँड हायवेज 31 डिसेंबर पासून पेपर इचराप नाही ऑलरेडी हाडपाची गरज ना पूण तरी पूण ट्रॅफिक पुलीस एअरपोर्टार आनी वयता पूण आयज आरटीओ आहले तेन्ना तुमी तांकां सांगूंक ना आरटीओक सांगले ऑलरेडी डायरेक्टरान आमकां आश्वासन दिल्लें कोण तर ट्रॅफिक पुलीस तर आडयता आनी फायन घालता जाल्यार फायन घे आनी आपले कडेन हाडून दी म्हणून मागीर कितें आतां जालें आमी ताका उडस करूनच सांगला पूण ते पुलीस दिनात फायन ओके तशेंच आमी दुसरें एक्सटेंशन ऑफ सबसिडी मागला कित्याक आमकां सबसिडी जाले आफ्टर 9 years अधिकार आसतना केल्लें तें आनी ती चालू आसलें तेच्या उपरांत 2 फावटी आमकां रिन्युअल दिल्लें आनी आतां आमी मिनिस्टरा कडेन परत मागलां की तेजो टायम पिरियड कवर जाल्लो आहा तो एक्सटेंशन करून दिवचो म्हणटकीर हेका एक्सटेंशन कित्याक दिवचो तर आतां 1.5 वर्स जालें मिटींग जावंक ना एवरी 3 months मिटींग जावपाक जाय आसली आतां 1.5 वर्स जालें मिटींग जावंक ना म्हणून हें पेंडींग उरलेलें आहा कित्याक 1.5 वर्स 3 म्हयन्याची मिटींग आनी लोकांनी ऑलरेडी गाडयो घातलेल्यो आहा संतोष आमकां सबसिडी गावता म्हणून लोकांनी गाडयो घेतल्या नाल्यार थोड्यांक गाडयो घेवपाचे उमेद ना सबसिडी लावन गाडी घेतलेली आहा आनी आतां आमी सरकारा मागता की ऑलरेडी गाडी घातलेल्या तांकां तरी सबसिडी दिवची म्हणून बरें 200 एप्लिकेशन ऑलरेडी एक आसा एक क्वेश्चन आसा सुदीप तामणकर ऑल गोवा बस ओनर एसोसिएशन आसा तो मागता की एंटायर टॅक्स हे जावपाक जाय ते बस ना एक्चुअली आमचेंय तशें मत आसलें आमी एप्लिकेशनां केली हें केलें 3-4 म्हयने आतां तीन रावले म्हयने जाले फायल घेवन पूण रावता आमी. तेंच्यांनी अशें सांगलां कितें तरी बाबा गव्हर्मेंटा कडेन पयसो ना फंड ना म्हणटा तेच्या नंतर आमी म्हटलें सगळे आमचे टॅक्सीवाले आमकां विचारता बाबा तुमी केलेंच कितें तरी पूण आमी एटलिस्ट आमचो जो फायन आहा तो काड म्हणून सांगला पूण तरी पूण आमी डिमांड करतात एक्चुअली आमकां वे ऑफ करचोच कित्याक गाडयो आमच्यो रस्त्यार येवंकूच ना इवन इन्शुरन्स सुद्दां जो हो आमकां वे ऑफ करचो 6 म्हयन्याचो अशेंय आमी मागणी करता आणि तेणे आता ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान आपल्या डायरेक्टराकूच सांगला इन्शुरन्स कंपनीज आहा तांकां लेटर कर म्हणून ह्यो गाडयो 8 म्हयने कंप्लिटली बंद आसा तेन्ना कितें तरी तांकां रिलॅक्सेशन दिवपाक ते भायर पळयत जाल्यार बापा रस्ते एंटायर गोंयाचे पिड्ड्यार जालेले आसा ते कशें पळयता तुमी नो ते पावसकाराक जायते जाणांनी निवेदनाय दिल्या जायते जाण ते टीव्हीर पळयता तुमच्या मिडिया माध्यमांच्यान पळयता तेंच्यांनी ते दोळे उगडून पळोवंक जाय न्हू बाबा ते रस्ते पाड पडलेले आमच्या गाडयांकूय पाड पडटा जाल्यार तुमकां दिसता की ह्या टायमार तुमचे कडेन टॅक्स मागता तेंच्यांनी घेवंक जायना एक्चुअली आमचोय डिमांड तोच आहा कितें तर वे ऑफ करचो अजुनूय आमी तेच म्हणटा आमकां जो कितें आहा पळय 6 म्हयन्यांक जें कितें जालां तें सगळेंच आमचें वे ऑफ करचें अशी मागणी आहा आमची कळ्ळें तुका निदान 6 म्हयन्याचो तरी लॉकडावन पिरियड पळय जाल्यार तो तरी तेणे आमकां पयशेच आमचे बाबा तुमचे क्लॅशीस गोवा मायल्सान तुमचे क्लॅशीस सॉल्व जाला आतां एक्चुअली जालां कितें काल पयरच्यान ती जाली ते दुसरो विशय कितें जाला आतां बॅच वायज एक्चुअली कितें जाता आमचे भुरगे जे आसता हॉटेल वायज आसता हे हॉटेलान येता डायरेक्ट हें करता ऑनलायन तेंचें बुकींग आसता हें आसता पूण एटलिस्ट कितें आहा आमी कायदेशीर आहा म्हणटा तुका आमी खंयचे तरी भुरगे विचारता तेका अरे बाबा तूं खंयचो गोवा म्हणून तुका बॅच आहा काय म्हणून डायरेक्टली विचारता डायरेक्टली विचारले सुद्दां जाल्यार विचारून मागीर आमी पुलिशेक कॉल करता पुलीस येयले जाल्यार पुलिसूय मातशें हें करता बाबा तूं आडोवपी कोण अरे एटलिस्ट तांकां ना विचारना जाल्यार कशें कळटलें तुमकां तेका लागून पुलिशेकूय हांव म्हणटा किंवा आनी आरटीओकूय म्हणटा हें आमचें कोण खरें कायदेशीर आहा तांकांय तेंच्यांनी सहकार्य करचें आमी तुमकां सहकार्य करतले जे कोणाक हें ना तें आमी विचारतले आमचे हक्क आमी सोडचे ना जो बेकायदेशीर येतलो आमचे हक्क गाजयतलो तें आमी खपून घेवचे ना हें गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी किंवा तेंचे कोण डायरेक्टर आहा तेंच्यांनी हें करचें थँक्यू थँक्यू